खंयच्याच पद्दतीन खंयच्याच सुटके झुजाऱ्याचेर अन्याय जावचे ना। फुडलो क्रांती दीस म्हळ्यार सुटके झुजाऱ्यांचो एकूय भुरगो नोकरे बगर उरचो ना। सगळ्या सुटके झुजाऱ्यांचे भुरगे जे कोण काम सोदता तांकां सगळ्यांक नोकरी दितले म्हण मुखेलमंत्री दोतोर सावंत गोंय क्रांती दिसा निमतान पणजी आझाद मैदानार जाल्ले कार्यावळीन उलयला। RD एक्सको खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। खंयच्याच पद्दतीन खंयच्याच स्वतंत्र सैनिकाचेर अन्याय जावचो ना हे निश्चितरित्या सांगता की एक दोगा तिगांची पेन्शन जी इनकम्प्लीट उरल्या ती जाता तितके बेगीन होम डिपार्टमेंटा कडल्यान तांकां व्यवस्थितरित्या सुरू करून दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो। काही पेपर करस्पॉन्डन्सा खातीर इनकम्प्लीट उरले आसतले पण आमचे ऑफिसर्स तुमी दिल्ले लिस्ट तांच्या घरा कडेन वचून ते पेपर कंप्लीट करतले आणि फुडल्या 1.5 ते 2 म्हयन्याच्या भितर तांची पेन्शन तांकां परत एकदा चालू करता। तुम्ही खंत व्यक्तयली की स्वतंत्र सैनिकांच्या भुरग्यांक म्हणजे नोकऱ्यो मेळूना म्हणून हे सरकार फाटल्या 10 वर्सांक जायत्यो नोकऱ्यो तांकां दिल्या। फक्त हो नंबर तांच्यांनी रिपीट करून स्वतंत्र सैनिक संघटनेच्या म्हणजे एक भुरग्यांक 3 फावटी नोकरी सोडून दुसरी नोकरी घेतली म्हणून ते लिस्ट जे आसा हे इनकम्प्लीट पद्दतीन उरिल्ले। हांवें लिस्ट हे फावटी कंप्लीट करपाक घेतला आणि म्हाका दिसता अप्रॉक्सिमेटली 100 भुरगे जांकां ही नोकरी दिवपाची उरल्या ते बी तेंच्यांनी लिस्ट इनकम्प्लीट आसल्या कारणान आमी फाटलेच फावटी विधानसभेत प्रॉमिस केल्या उपरांत तांकां पूर्ण सरकारी नोकरी मेळासर ह्युमन रिसोर्सान तांची टायम बीन त्यांची क्वॉलिफिकेशन आसतली त्या प्रमाणे तांकां नोकरी घेया म्हणून तांकां आव्हानूय केल्लें पण तांच्यांनी त्यो नोकऱ्यो घेवना। पण आमकां एक सांगता फुडलो स्टाफ सिलेक्शन कमिशन सुरवात केल्या पासून ह्यो नोकऱ्यो इनकम्प्लीट उरलेल्यो पण फुडल्या 18 जुना पयलीं एकूय स्वतंत्र सैनिकाचो भुरगो नोकरी घेयनासतना उरचो ना। 100% जो नोकरी घेवपाक सोदता तितक्याय स्वतंत्र सैनिकांच्या भुरग्यांक ही नोकरी जी आसा ती निश्चितच दिली वयतली।